पळय हांव नको ते दिल्ली विजीट कितलेदां जालां वो ते दिल्ली विजिटान कोणाक मेळून कितें जालां पूण कितें जालां तें गोंयचे जनतेन पळयलां. आमी आरची बरोबर एकवट करपाक इनिशिएटीव घेतिल्लो हांवें. ते म्हजे व्हडले आमी कशें न्ही आनी म्हजे सोयरेय न्ही, पूण इतलें आसून पसून आमी हें कॉमन इंटेंशन गोंयचे जनतेचें मान दिवन की आमी एक जाले जाल्यार कितें तरी गोंया खातीर बरें जातलें आनी नव्या वर्साक एक बरी न्यूज दिवया, हें इंटेंशनान हांवें तांकां काँग्रेस पार्टीच्या आमदार एल्टन आनीक बाब युरी तांचे म्हऱ्यान व्हेलें. आमी एक शॉर्ट मिटींग आमची जाली. ताजे मागीर ते आनी काँग्रेस पार्टीचे आमदार वो कितें ते उलोवंक लागले. तातूंत हांव नाशिल्लो इनवॉल्ड खंयच. मागीर नेक्स्ट आमी पळयलें म्हणटा ते हो एक फोटो शेनवारचो काय आयतारचो खंय वता दिल्ली कितें डिस्कस करपाक तांच्या आमदारान म्हणलें की SIR. आतां खंयचो दिल्लीचें ऑफीस त्या पोल्युशनान आयतारा उगडें रावता गोंयचे SIRाचे प्रक्रिया डिस्कस करपाक हें म्हाका खबर ना, और इट इज बियॉन्ड माय इमॅजिनेशन. आसूंक शकता खंयचें तरी ऑफीस उगडें आशिल्लें आसूंक शकता, पूण रिजल्ट कितें जालो? रिजल्ट येवन आमचेरूच चडपाक लागले. ते चडपाचें सोड, आरे उलया तरी मरे. 3 जाण आमी बसूंक ना उलोवंक. हांव अमित पाटकार आनी मनोज परब केन्नाच एक टेबलार बसूंक ना आमी आज मेरेन. ही लज आमकां सांगपाक गोंयचे जनते फुडें. कसलें एलायन्स उलयता आमी? ग्रँड ऑपोजिशन एलायन्स कसलें? वेन पार्टी प्रेजिडेंट्स हॅव नॉट मेट, हॅव नॉट इवन सेट फॉर अ कप ऑफ टी. फॉरगेट एनी अदर थिंग. नाच बसूंकूच ना आमी जाल्यार आनी कितें उरलां. सो कितें जालें? कितें तरी दिल्ली वचून जालें. पळय ना, हो म्हजो हें रे निश्कर्श काडटा हांव. आय एम कन्क्लुडींग. वाय? बिकॉज ऑफ द सिक्वेन्स ऑफ इव्हेंट्स. एंड आय एम व्हेरी क्लियर. आय एम नॉट अ लायर. I am telling you, I took the initiative to take them to the Congress MLAs. They met in Elton's hotel, and after which I have never met them. But then I have read in the papers and I have seen on your media channels that Delhi and then coming back and मागीर एकमेकाचेर फोड तकली. So कितें तरी दिल्ली जादू जालो which has made a difference. गोंयचे जनतेन दिल्लीच्यान गोंय चलोवंक जाय काय गोंयच्यान गोंय चलपाक जाय हाजेरूय डिसिजन घेवपाची गरज आहा.